पेन्शन एडवान्स सुविधा सुरू करपाक गोय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिला। हाचे खातीर इनस्टेप सायनर्जीज प्रायव्हेट लिमिटेड कडेन एएमओ करपाक 5वी लायट दिल्या। ही येवजण नेटान चालीक लावपा खातीर स्वतंत्र एजन्सी नेमल्या। आसाम आनी अस्तंत बंगालांतल्या सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक आपूण हाजीर रावपाची म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली। बर्ज प्रकरणातल्या लुथरा भावाक मंजूर केल्ल्या जामिनाक गोंय सरकार उच्च न्यायालयान आव्हान दितलो अशें कळटा। एक नायट क्लबा खातीर अबकारी परवानो मेळोवपा खातीर बनावट ना हरकत दाखलो केल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा। तशेंच सरकार पयलीं सावन दुसरो आरोपी अजय गुप्ता हाचो जामीन रद्द करपाची मागणी करीत आसा अशें कळटा। मांडवी न्हंयच्या कॅसिनो वेवसायासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाचो आदेश दिला। नव्या कॅसिनोक मांडवी न्हंयत प्रवेश मेळोवपा खातीर तशेंच सद्याचे परवाने हस्तांतरीत करपा खातीर आतां न्यायालयाची आदली परवानगी घेवची पडटली। ह्या प्रकरणात न्यायालयान सगळ्यांची बाजू आयकून घेतले उपरांत फुडली सुनावणी 6 जुलयाक दवरल्या। मजगतीं कॅसिनो कंपनीन सर्वोच्च न्यायालयात वचपाची शक्यताय मतींत दवरून याचिकादारांनी पयलींच खबरदारी दाखल केल्या। हाका लागून याचिकादारांची सुनावणी घेनासतना खंयचोच एकतर्फी आदेश दिवचो ना। गोयच्या उदका येरादारी क्षेत्राक नवो आयाम मेळटलो। वॉटर मेट्रो प्रकल्पा संबंधी एक म्हत्वाची घडणूक उजवाडाक आयल्या। कोची मेट्रो रेल्वे लिमिटेड पंगडान केल्ल्या संभाव्यता अभ्यास अहवालात पयल्या टप्प्या खातीर 7 मार्ग सगळ्यात चड कार्यक्षम आसात अशें स्पश्ट केला। ह्या प्रकल्पाक सुमार 85 बोटींची गरज आसतली आनी सद्याच्या 40,000 वयल्यान 45,000 मेरेन सुमार 1 लाख मेरेन प्रवाशांची संख्या वाडूंक शकता असो अदमास आसा। मजगतीं केंद्र सरकाराच्या समन्वयान हो प्रकल्प मुखार व्हरपाचे यत्न सुरू आसात आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकल्पात रुची दाखयल्या। ह्या प्रकल्पाक चालना दिवपा खातीर मुख्यमंत्री बेगीनूच प्रधानमंत्री कार्यालय आनी केंद्रीय मंत्र्या कडेन मेळटले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायन दिल्या। सांगोळडा जंक्शनाचेर बिरेस्तारा फांतोडेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात बारामती पुणेच्या विकास सोलत ह्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। विकास हाच्या मोटरसायकलीचो धपको एका कंपाऊंडाक बशिल्ल्यान ताच्या तकलेक गंभीर दुखापत जाली। देखून ताका जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळून आयलां। अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। सालिगांव वाठारांत रोड रेजीची धोकोदायक घडणूक मुखार आयल्या। मुंबय सावन एका कस्टमराक घेवपा खातीर गोंयांत आयिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका टॅक्सीचेर फातर शेवटोवपाचो प्रकार घडलो। सालिगांव रस्त्यार सायड दिवंक नाशिल्ल्यान थळाव्या गाडयेंतल्या लोकांनी टॅक्सीचेर फातर शेवटिलो असो आरोप महाराष्ट्रांतल्या टॅक्सी चालकान केला।
हाका लागून तांच्या टॅक्सीचो फुडलो ग्लास विंडशील्ड फुटून मोठो बुराक पडून व्हड लुकसाण जाल्ल्यान टॅक्सी चालकाच्या दोळ्यांत दुखां आयली. फातर शेवटिल्ल्या उपरांत संबंदीत दुबावितांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो अशें टॅक्सी चालकान सांगलें. देखून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. मजगतीं गोंयांत येवचें काय ना असो प्रश्न त्या टॅक्सी चालकान उपरासला. कोलवाच्या एका गटारात व्हड प्रमाणात मेल्लें नुस्तें सांपडिल्ल्यान वाठारांत बुरसो वास पातळ्ळा. उदकाच्या प्रदुशणाक लागून नुस्त्याक मरण आयिल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. फाटलीं 4 वर्सां सावन गटार नितळ करूंक नाशिल्ल्याचोय आरोप थळाव्यांनी केला. थळाव्या कडल्यान कागाळ आयले उपरांत वॉरेन आलेमोआन त्या सुवातेर भेट दिवन परिस्थितीची तपासणी केली. स्वताच्या फुडाकारान गटार नितळ करतले अशें आश्वासन तांणी थळाव्यांक दिलें. मजगतीं ह्या नुस्त्याक येवपी मरणाच्या संबंदीत गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक सुचयता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सध्या राज्यात आंब्याचे दर बरेच वाडला. पणजे बाजारात 400 ते 300 रुपया डझन अशे आंब्याचे दर पळोवपाक मेळटा. मात सोंसूनचो इतले गरमेत लिंबूचे दर तेंगशेर पावल्यात. आंबे आनी लिंबूचे दर खूब प्रमाणात वाडला अशें दिसून आयलें. आंब्याचे दर देंवले जाल्यार लिंबूचे दर तेंगशेर पावलात. गोंयांत आतां मेरेन सुमार 1 लाख स्मार्ट मिटर्स बसयल्यात. उत्तर प्रदेश सरकारान फक्त प्रीपेड मिटर्साचो पर्याय उपलब्ध करून दिल्लो ते लोकांक मान्य नाशिल्ले. उत्तर प्रदेशात स्मार्ट मिटर्स काडून उडयल्ल्या घडणुकेचेर प्रतिक्रिया दितना मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें, लोकांक प्रीपेड आनी पोस्टपेड अशे दोनूय पर्याय उपलब्ध करून दिवप गरजेचें आसा. केंद्रीय मंत्रालयाच्या निर्णया प्रमाण दर एका राज्या खातीर स्मार्ट मिटर्स बसोवप सक्तीचें आसा अशेंय सुदिनान सांगलें. धारबांदोडा साकोडेच्या रानात कांय दिसां पयलीं कुशिल्ल्या अवस्थेत एका वाघिणीचो सांगाडो सांपडिल्लो. हे विशीं रान खातें आपलो अहवाल सादर करतले. हो अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत आपूण ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया दितलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. फाटल्या दिसांनी साकोडेच्या आकलोट रानात कुशिल्ल्या अवस्थेत पट्टेरी वाघिणीचे कूड सांपडली. ह्या वाघिणीची नाकटां आनी दांत गायब आशिल्ल्याचें मुखार आयिल्लें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय.
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. भारताच्या हवामान खात्यान म्हणजेच IMD देशातल्या जायत्या वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस, गडगड आणि वादळ वारे येवपाचो अदमास आसा अशें सांगलां. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि लागसरच्या वाठारांनी 12 मे मेरेन खर वारे आणि वीज पडपाची शक्यताय आसा. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि मध्य भारतातल्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. तेच बरोबर अस्तंत राजस्थानाच्या कांय वाठारांनी एकसुरे उष्णताय ल्हारांची परिस्थिती चालू उरूंक शकता. ओडिशा आणि अस्तंत बंगाल दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारांक खर हवामानाक लागून दर्यांत साहस करचो न्हय असो सल्लो दिला. भारताच्या ऑपरेशन सिंदुराची आयज पयलो वर्धापन दीस. भारतीय सुरक्षा दळान घेतिल्ले महत्वाचे पावल म्हूण हो दीस याद करतात. कितल्याशाच फुडाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या धैर्याक आणि समर्पणाक श्रद्धांजली दिली. या निमतान वेगवेगळ्या सुवातींनी कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. सशस्त्र दळाक आणि ताच्या सेवेक राष्ट्राचो आदर या वर्धापन दिसा उजवाडाक येता. एक धक्को दिवपी खून प्रकरण लागून अस्तंत बंगालाच्या राजकारणात तणाव निर्माण जाला. भाजपा फुडारी सुवेंदू अधिकारी हाच्या PA चंद्रनाथाक काल राती मध्यग्रामा लागसर गोळीबार करून जिवेशी मारलो. या घडणुके उपरांत पोलिसांनी मुखेल दुबाविता कडल्यान संबंधित आशिल्ले समजून घेवपी गाडी जप्त केल्या. या प्रकरणात लागून राज्यभर खर राजकीय प्रतिक्रिया निर्माण जाल्यात. बिहारातल्या छप्रा शहरात एक दुःखाचो रस्तो अपघात जालो. एका पिकअप व्हॅनान नियंत्रण सुटिल्ल्यान हायवेचेर गाडी उमथली. या अपघातात 4 जाणांक थंयच मरण आयले, जाल्यार जायते जाण गंभीर जखमी जाले. थळाव्या लोकांनी बळी पडपी लोकांक मजत करपाक धांवले आनी जखमीक हॉस्पिटलांत धाडले. पुलीस थळार पावल्यात आनी घडणुकेची चवकशी सुरू आसा अशें कळटा. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळार 7 मे दिसा 11 ते सांजे 5 मेरेन विमान सेवा स्थगीत उरतली अशें सांगिल्लें. पावसाच्या आदल्या नियोजित देखरेखीच्या कामाक लागून दोनूय धांवपट्टे तात्पुरते बंद केल्ले. पावसाच्या व्हड हंगामात सुरक्षीत कामां सुनिश्चित करपा खातीर वर्सुकी देखरेख म्हत्वाची अशें विमानतळ अधिकाऱ्यांनी सांगलें.
विमान कंपन्यांक आदीच माहिती दिल्ली, जाका लागून विमानाची वेळापत्रक समायोजित करपाक मेळटले आणि प्रवाशांची असुविधा उणी जावंक शकतली। प्रवाशांनी विमानतळार वचचे पयलीं विमानाची स्थिती तपासपाची सल्लो दिल्या। कानपुरात एक व्हडलो अपघात टळ्ळो। कामगाराक व्हरपी बशी अकबरपूर रानिया कडेन वतना लागसरच्या कालव्यात नियंत्रण सोडून कालव्यात पडली। घडणुके उपरांत रोखडेच थळाव्या लोकांनी आनी पुलिसांनी सोडवणूक कारवाय सुरू केली। बशींतल्यान 20 प्रवाशांक सुरक्षीतपणान किरकोळ जखमी जाल्ली अशें मुखार आयला। सध्या जखमीचेर लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। हरिद्वारात हळुवार पावस पडून शारांत सुखद हवामान आयले। पावसा उपरांत तापमान उणे जाल्ल्यान उष्णतायेक लागून त्रासात पडपी लोकांक व्हडली सुटका मेळ्ळी। हवामानांतल्या बदलाक लागून भोंवतणची सुवात ताजी आनी सोबीतकाय दिसता। थळावे आनी भोंवडेकार थंड वारे आनी ढगाळ वातावरणाचो आस्वाद घेतना दिसले। पावसाक लागून पवित्र शाराची सोबीतकाय वाडल्या। आसनसोलच्या बस्ती बाजार वाठारात बऱ्याच काळासावन बंद आशिल्ले दुर्गा देऊळ कितल्याशाच वर्सां उपरांत भक्तां खातीर उक्तें जाला। भोंवडेकारांची व्हड गर्दी वेवस्थापन करपा खातीर खर सुरक्षा वेवस्थे खाला परतून उक्तें जालें। प्रार्थना आनी विधी खातीर भक्तीची आनी उत्सवाची खर भावना दिसून आयली। भजन, सांस्कृतीक कार्यावळी, धार्मीक कार्यावळींनी लोक व्हडा उमेदीन वांटो घेताले। शांततायेन आनी सुरक्षीतपणान पुजा चालू उरपा खातीर अधिकाऱ्यांनी गर्दीचेर योग्य नियंत्रण दवरला। हैदराबादाच्या मियापूर वाठारात व्हड उज्याची घडणूक घडली। देवळा लागसरच्या फर्निचर दुकानात हो उजो रोखडोच पातळटकीर परिसरात भंय निर्माण जालो। दुकानात सांठोवन दवरिल्ल्या चड जळपा सारक्या वस्तूक लागून उजो पालोवपी दळान थंय धांवून वचून उजो नियंत्रणात हाडपाक कितलीशीच वरां लागली। ह्या घडणुकेत कितलेशेच लाख रुपया मोलाची मालमत्ता नश्ट जाल्या, तरी आतां मेरेन कोणाक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना। शॉर्ट सर्किट हो उज्याचो संभाव्य कारण आसा असो दुबाव अधिकाऱ्यांक आसा। मदुराय हांगा व्हड पावसाचो परिणाम चालूच आसा। पेरियार वाठारांतल्या जायत्या वाठारांनी सतत पावस पडल्या उपरांत व्हड प्रमाणात उदक भरिल्ला हे दिश्टी पडटा। रस्ते हुंवारान भरल्यात आनी शारांतल्या येरादारीच्या हालचालीचेर आनी दिसपट्ट्या जिणेचेर परिणाम जाता। तशेंच सकयल्या वाठारांत जायत्या घरांनी आनी दुकानांनी उदक भितर सरला।
पावसाक लागून थंयच्या रहिवाशांनी अडचणी येतात म्हण थळावे अधिकारी परिस्थितीचेर नदर दवरतात. ओउलू विद्यापीठाच्या नव्या अभ्यासात अनियमित न्हीद, वेळापत्रक आणि काळजाचे भलायकेचे धोके हाचे मदीं घट संबंध दिसून आयला. संशोधक म्हणटात ज्या लोकांक न्हिदेचो वेळ खूब विसंगत आसता, खास करून 8 वरां परस उणी न्हिदिल्ल्या लोकांक काळजाचो आतक वा स्ट्रोक जावपाचो धोको सुमार दुप्पट आसूं येता. काळजाचे बरे भलायकेक आदार दिवपाचो एक सादो मार्ग म्हण एक सारको न्हीद वेळापत्रक दवरपाची शिफारस तज्ञ करतात. आंतरराष्ट्रीय प्रवासाक लागून हांता व्हायरसाक लागून जाल्ल्या मरणा उपरांत संवसारीक भलायकी संघटनेन संपर्क सोद सुरू केला. ह्या प्रकरणात सेंट हेलेना सावन जोहान्सबर्ग वचपी विमानांतल्या प्रवाशांचो आस्पाव आसा. तातूंत एक क्रूज जहाज प्रवासी आशिल्लो आनी उपरांत ताका कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. खबरदारी खातीर 80 वयर प्रवासी आनी खलाशी सोदून काडपाक लागल्यात अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. संसर्ग जाल्ल्या प्रवाशाक प्रवास करतना लक्षणां दिसलीं आनी उपरांत जोहान्सबर्गच्या हॉस्पिटलांत पावतकच ताका मरण आयलें अशें सांगतात. भलायकी अधिकारी हेर प्रवाशांनी आनी संपर्कांत आयिल्ल्या लोकां मदीं संभाव्य संपर्कांत येवपाचेर नियंत्रण दवरतना तपास चालू दवरल्यात. मुखेल हॉस्पिटलांनी व्हेंटिलेटराचो व्हड उणाव आशिल्ल्यान काश्मीरांतल्या भलायकी सेवांचो दबाव आसा. स्किम्स सौरा आनी SMMHS हॉस्पिटल सारकिल्ल्यो मुखेल सुविधा गरजे परस खूब उण्या व्हेंटिलेटरांनी चलता अशें अहवालांत म्हणलां. ह्या अंतराचेर आघात, श्वसन अपयशी आनी हेर गंभीर परिस्थितीचो त्रास सोंसपी दुयेंती खातीर ICU काळजाचे परिणाम जावपाक लागला. कर्मचाऱ्यांचो उणाव आनी मर्यादीत ICU विस्ताराक लागून परिस्थिती आनीक वायट जाल्या अशें तज्ञ म्हणटात. भलायकी अधिकाऱ्यांनी हो प्रश्न मान्य केला जाल्यार ह्या वाठारांत गंभीर काळजी क्षमता वाडोवपाच्या यत्नाचेर चर्चा सुरू आसा. भारतांतलो उमाळो फक्त उश्णतायेचो न्हय, बऱ्याच प्रदेशांतल्या सुकणी पळोवपा खातीरूय हो एक बरो वेळ. स्थलांतरीत आनी हंगामी सुकणी ह्या काळांत ओलसाडीचे वाठारांनी, रानांनी आनी उक्त्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. आशियाई कोयल ताच्या व्हडल्यान कू आवाजांत सहज वळखूंक मेळटा. निळे शेपडी आशिल्ल्या मधमाशी खावपी आनी निळे गाल आशिल्ल्या मधमाशी खावपी ह्यो रंगीत जाती चड करून उदकाच्या कुडी लागीं किडे धरतना दिसतात. उमाशेक येवपी हेर मनोरंजक भोंवडेकारांक कंगी बदक आनी युरेशियन गोल्ड ऑरिओल हांचो आस्पाव जाता. सैमीक देखाव्यात सोबीतकाय आनी आवाज हाडटा. नव्या संशोधनांतल्यान दिसून आयला व्यायामाच्या ल्हान स्फोटाक लागून जाका एक्सरसाइज स्नॅक्स अशें म्हणटात, ताका लागून काळजाची आनी फुफ्फुसाची फिटनेस वाडूंक शकता. तातूंत दिसांतल्यान उण्यात उणें 2 फावटी सुमार 5 मिनटां मध्यम ते तीव्र कार्यशीलताय करप आसता. लांब वर्कआउट नित्यनेम पाळपा वा सप्तकी व्यायामाचें लक्ष पाळपाक कश्ट करपी लोकां खातीर हो पद्दत तयार केला.
अभ्यासांतल्यान दिसून येता की ह्या बेगीन सत्राक लागून हृदयविकाराची फिटनेस सुदारूं येता आनी चड काळ वर्कआउट करपा परस ताका चिकटून रावप सोंपें आसता। दिसांतल्यान ल्हान ल्हान सातत्यान हालचालींनी लेगीत एकंदर भलायकेंत अर्थपूर्ण फरक पडूं येता अशें तज्ञ म्हणटात। मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह। गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह। सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह।